नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. इलेक्शन आता फक्त 3 दिसांचेर आयला लोकसभेचे आनीक फाल्यां सावन प्रचार पसून सोंपपाचो आसा. अशे वेळार दक्षिण गोंयांत कोण जिखतलो कोण हरतलो ही चर्चा इतली नेटाचेर पावल्या की खिणाक लोकांची मतां बदलतात अशे तरेन आसा. आनीक ह्या हातूंत भितर एक म्हत्वाचो मुद्दो ठरपाचो म्हणटा तो ख्रिश्चन जो बेल्ट आसा साश्टींतलो तो कोणा वयच्यान आसतलो. आनी हेच हाजेर पार्श्वभुमीचेर आमचे कडेन आज चर्चा करपाक आयल्यात नावेलीचे आमदार उल्हास बाब तुयेकार. उल्हास, येवकार तुका. उल्हास, एक सगळें जर पळयलें, हांव तुका हो प्रश्न विचारता कारण तूं नावेली आशिल्लो, तूं नावेलीच्यान जिखून आयला. बेजिकली नावेली म्हणटा तो सामको पयलीं एक तेंपार काँग्रेसी सारको बालेकिल्लो म्हणटा तसो. सो कितें आसा नावेलीक सिच्युएशन सद्याक ह्या फावटी? नावेलीन सद्या आमी पळयता की गेले 1 म्हयनो आमी प्रचार करीत आसा, पूण आमी खंयच काँग्रेसीचो प्रचार पळोवना. जावं आरजी खंय तरी मातशें भोंवता. ओके. हां, काँग्रेसीचो खंयच प्रचार पळोवना आमी. तेंच्यांनी कॅन्डिडेट मातसो खंय तरी 1-2दा येवन गेला अशें म्हणून आयकलेलें. पूण आमचे गेले 1 म्हयनो आमचे पन्ना प्रमुख म्हूण, जावं आमचे बूथ कमिटी म्हूण, जावं आमचे शक्तिकेंद्र प्रमुख, जावं आमचे प्रवासी कार्यकर्ते, अशा आमच्यो वेरियस कमिटी आसा. आनी कमिटी मार्फत आमी प्रत्येकाच्या घरान आमी वचपाचो प्रयत्न केला. जावं आमचे पार्टीचे जे जाहीरनामा आसा, जावं आमचे कॅन्डिडेटाचे जे हे आहा टेम्पलेट्स आहा ती वाटली आमी. अशें करून आमी 3 रावंड जाले आमचे. आमची उमेदवार जी पल्लवी देपो आहा ती आमच्या मतदारसंघात 3 तेजे रावंड जाले. मुख्यमंत्र्याचो रावंड जालो. अशें पळोवपाक गेल्यार नावेलीन आमी जवळ जवळ 50 प्रमुखूच आमचे जवळ जवळ 500 वयर कार्यकर्ते जाल्ले कडेन. सो आमच्या प्रत्येकाच्या घरान, जावं तो मुस्लीम, कॅथलीक, हिंदू, सगळ्यांच्या घरान आमचे पावपाचो प्रयत्न जाल्लो. तुमी सगळ्याच्या घराक पावले आसतले, पूण थंयचो जर नावेली हो जर मतदारसंघ पळयलो जाल्यार थंय नाही म्हणल्यार बऱ्यापैकी क्रिस्तांव वोटर्स आसात, दुसरे म्हणटा ते मुस्लीम वोटर्स आसात. आनीक जर फाटले पंचायतीचे आयले, तूं जिखून आयलो, ताच्या फाटल्यान रुमडाळो पंचायतीक सगळे मुस्लीम एक जावन एक गट्टा मारून BJPचे जो हे दवरलो ताका वडयलो. सो थंयची जेन्ना थंय जे मतदार जाता ते अशें करून एक गट्टा जाता. सो ह्या पार्श्वभुमीचेर तुमी हे कमी करपा खातीर कितें प्रयत्न करता? कशें आसता, पंचायतीचें इलेक्शन हें एक दुसरे भशेन आसता, जावं जिल्हा पंचायत दुसरी आसता, एसेंब्लीचे दुसरे भशेन. पूण जेन्ना आमी सदांच पळयलां की आमच्या MP इलेक्शनान आसा तेन्ना आमकां नावेलीन भरपूर मतां आमी पडले कडेन आसा. म्हाका उगड आसा की एक फावटी फक्त आमी काँग्रेसीक 93 वोट्स फक्त आमी ताका लीड दिल्ली. हांव तुका हेच सांगता, तुमकां कितली मतां पडली म्हजे कडेन आसा. 2009 काँग्रेसीन फकत 93 मतांची लीड घेतली थंय. तेन्ना काँग्रेसीक पडली 4909 आनी तुमकां पडली 4816. पूण हातूंतली ही एक गजाल तुका लक्षांत दवरपा जाय, त्या वटच्यान काँग्रेस आमचे नावेलीक तेन्ना चर्चिलान भितरल्यान सपोर्ट केल्लो आनी ताजो फायदो जाल्लो. ताजे फाटल्यान इतले काटाचेर केन्नाच काँग्रेस पावूंक ना. 2014 जेन्ना तुमचो उमेदवार जिखला आमचो नरेंद्र सावयकर, तेन्ना हांगा काँग्रेसीक पडल्यात थंय 8622 आनी थंय बी कोण अलेक्स लॉरेन्स उबो आसतना. तुमच्या हाका पडल्यार 6430 लीड आसा काँग्रेसीची 2190. बरोबर, जवळपास 2000 फाटले इलेक्शनाक काँग्रेसीन परत आपली कॉन्सोलिडेट करून 11353 मतां घेतली. BJPनूय आपले हे वाडयले, फकत 300 वाडयले. 6754 ही BJPक मेळिल्ली आनी लीड आशिल्ली हाजी काँग्रेसीची 4599 म्हणजे 4600ची लीड आशिल्ली. बरोबर. सो हो जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार ह्या फावटी बदल कित्याक म्हूण जातलो दिसता तुका? आमी गेल्या 2 वर्सां आमदार म्हणून जे कितें कामां केल्या तितून सुद्दां म्हाका पूर्ण खात्री आसा. कित्याक आयज आमची तळावली पंचायत म्हूण, नावेली पंचायत, खुबशे जे पंच आहा, हांव सगळ्या लोकांची कामां करता, पूण तांकां सुद्दां आयज दिसला की BJP खंय तरी काम करता. सो ते सुद्दां आयज म्हाका सपोर्ट करता भितरसून. त्याच प्रमाणे आयज जेन्ना आमचे गेल्ल्या फावटी आमचे कडेन फक्त 3 पंच आसलेले आनी हांव झडपी आसलो त्या टायमार, पूण आयज आमचे कडेन 13 पंच आहा नावेली मतदारसंघात. आमचे कडेन एक पंचायत आहा आमची. तशेंच खुबशे आमी जे कामां जी आतां हांवें दिता कांय ना म्हटल्यार 89 करोड्साचें अंडरग्राउंड केबलिंग केलां. जवळ जवळ 60 करोडाचे रोड्स बी, गटर्स बी ती सगळी करून दिल्या.
जवळ 80% हांवें ते हॉटमिक्स रोड जाल्या नावेली मतदारसंघात. सो आनी बाकी अशे खुबशे बारीक बारीकशे लोकांची जॉबाची कामां जाल्ले कडेन आसा, जावं तुगेले लोकांची स्किमीची कामां आमी सगळ्या धर्माची करता. सो म्हाका एक आमदार म्हणून जेन्ना आमी निवडून दिल्या तेन्ना म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमची जी लीड आसा, जरी काँग्रेसीक 4,500 लास्ट टायम मेळिल्ली, ती लीड तांकां इतली मेळपाना. पूण म्हाका दिसता हे फावटी काँग्रेसी पेक्षा आरजी चड मतां नावेलीन काडटली अशें दिसता, कारण काँग्रेसीचें कांयच कामूच पळोवना हांवें. काँग्रेसीक काम पळोवना. एक तेंपार तुजी काँग्रेसीक आशिल्लो, बरें पयलीं ते ताचे फाटल्यान तूं भयाल. काँग्रेसीक केन्नाय लिडर बिडर कोण लागनात. काँग्रेसीचे ते वोटर आहा ते डायरेक्ट तांकां वोट मारतात. बरोबर. तांचें कितें आसता की हे वोट काँग्रेसीच्या मोगान मारता अशें न्ही, तांकां बीजेपी नाका आसता म्हणून वोट मारतात. हो आनी ज्या तरेन जर तांकां जर हीच जर उरली जाल्यार ते म्हणटले की आरजीक वोट मारप म्हळ्यार वोट आपल्याला वगडावप, म्हळ्यार बीजेपी पडपाक शकना, ताका डायरेक्ट काँग्रेसीक मारतले अशी. हांव आतांचें म्हणना, हांव तुका पयलींचो इतिहास सांगता. बरोबर. सो हे सिच्युएशन आसतना कशें तुजे कडेन? ना, आतां कशें आमचे आतां 6,300 सुमार मुस्लिमाचें वोटींग आहा. सो आतां तांकां तेंचे बरोबर आमच्यो खुबश्यो मिटिंगी जाल्या. सो तांकांय कळोन चुकला की आमी एवरी टायम काँग्रेसीक सपोर्ट करताले, पूण आमची जी कितें कामां जावपाची केन्ना जायना म्हणून. आनी गेल्ल्या 10 वर्सां मोदीचें सरकार जावं बीजेपीचें सरकार आहा, आनी आतां मोदीजी 100% येताच. सो आतां आमी हे जर नावेलीन जर आमी बीजेपीक जर मत दिलें जाल्यार आमची खुबशीं कामां पेंडींग आहा ती जातली अशें. तांकां भंय आसा की ते रिजर्वेशन काडटले, मागीर तो CAA कायदो हाडटले, ताका लागून तांकां मुस्लिमाक म्हणजे हिंदूच भियातले अशें तरेचो ऑलरेडी प्रचार सुरू जाला. पूण आमकां अशें खुबशे कडेन मिटींग केलें, पूण तेंच्यानी अशें केन्ना क्वेश्चन असो कोणें काय आमकां रेज करूं ना. तांकांय खबर आसा कित्याक हांव थंय ज्या म्हाज्या पंचायत एरियान जी वोटींग आहा मुस्लीम चड अशी, त्या एरियान हांव सरपंच आसलेलो, 2-3 फावटी निवडून येयला. तेंचे थोड्यांची हांवें खुबशीं कामां केल्या. आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना सांगता आमी बीजेपीक हे फावटी मत मारतले म्हणून. ना, तुमचे थोडे थंय बेजार आसा, स्पेशली ते तुगेले भगवती हातूंत भितर. तुमी लास्ट ZPच्या काळार तांकां हे उतर दिल्लें की तांची घरांत तांकां नंबर दितले म्हणून, ते दिवूंक ना. तेंचे नंबर दिवपाचे इश्यू आनीक आसा, तांकां नंबर दिल्यार परत उलटी जावपाक शकता, लोक बेजार जावपाक शकता, असो सिच्युएशन आहा. ना, तेंचे सुद्दां कितें जाता, जो कोण ओनर आसा ते रिलेटिव्स आहा तेंचे कितें तरी केस घातल्या, त्या खातीर तांकां नंबर दिवपाक ते मेळोना. सो ज्या कोर्टान आसल्या कारणान त्यो पंचायतीन तांकां स्टॉप दवरला. पूण अशें पळयता आमी की कायद्यान जें कितें आसा तें प्रत्येकाक न्याय मेळपाकूच जाय, कोणाचेर अन्याय जावपाना, जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हिंदू जावं. त्या प्रमाणे जर तेंचे कायद्यान सगळें सारकें आसा जाल्यार तांकां अवश्य नंबर मेळपाकूच जाय. पूण तूं जर एकंदर जर पळयलें नावेलीक, तूं म्हणटा बीजेपीन जो केल्लो विकास, हय, आनी गोंयाक म्हणजे सगळ्याक जो विकास दिश्टी पडटा, ताका लागून नावेलीक ह्या फावटी तुमची स्थिती सामकी बरी जातली अशें म्हणटा तूं. एक नावेली जाली, आतां कुशींतल्यान तुज्या कुशीन आसा तें बाणावली, आनी ह्या वटच्यान पयल्यार वेळ्ळी. आनी हे 2 मतदारसंघात म्हणजे बीजेपीक केन्नाच अशें आमी अशें करून दारा भायर बी दवरता पळय, तशी ह्या 2 मतदारसंघात स्थिती, स्पेशली वेळ्ळी आनी बाणावली. थंय तुमचो हे कसो आहा? ना, थंय सुद्दां आमच्यो बऱ्यापैकी कमिटी आहा. 100% थंय जावना, म्हणल्यार आमच्यो खुबशे अशे बूथ कमिटी जाल्ले कडेन आसा. आनी थंय सुद्दां आमचे जे बूथ अध्यक्ष आहा त्यांचे आमचे अध्यक्षाक ज्या मतदारसंघात आमचे आमदार ना त्या मतदारसंघात जो अध्यक्ष आहात तांकां आमी एक स्पेशल अशें आमदारा भशेन तेंची जी कितें कामां आसता ती ते माननीय मुख्यमंत्री आमचो प्रमोद सावंता कडेन ते वयता, ती काम करून घेता. आनी थंयच्या लोकांक खबर आसा की बीजेपीचें सरकार आसल्या कारणान बीजेपीच्या लोकांक गेल्यार काम जातलें अशें म्हणून ते तेंच्या कडेन टच आसा. आनी हांवूय एक 2-3 मिटिंगेक वेळ्ळे गेला. थंय सुद्दां बऱ्यापैकी अशे लोकांचे आयज हें जाला की आमी हे फावटी बीजेपीक वोट करतले म्हणून. आतां कित्याक 7 तारखेक मतदान जातलें तेन्ना कळटलें की कितली मतां पडली ती. पूण आमकां एक खात्री आहा सावथ गोवा आमची कॅन्डिडेट जिखता 100%. पूण हे जे थोडे मतदारसंघ आसा जिथं आमी केन्नाच लीड घेनासले अशा मतदारसंघान सुद्दां आमची वोट पर्संटेज वाडटली. कारण नावेलीन एक टायम काँग्रेसीक 12,000 13,000 लीड मेळटाली. ती लीड खंय तरी कमी जायत आज कमी जाल्या. आणि हो एक प्लस पॉयंट आहे. कारण 12,000 वेल्यान 4,500 केले म्हळ्यार सामके अर्ध्या परस कमी. हे फावटी सुद्दां आमी तांकां खंय तरी ड्रॉ करपाचें आमच्या त्या हितून आसा. तांकां लीड हांगासर दुसऱ्या खंयच्याच पक्षाक मेळची ना ह्या तरेचें आमचें काम चल्लां. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे केल्लो विकास
आमचे जावं मनोहर पर्रीकराचो टायमारचो विकास जावं आमच्या प्रमोद सावंतान केल्लो विकास आनी आमचे सेंट्रलाचे जे डेव्हलपमेंट जाला ते पयल्या लोकांक पूर्ण खात्री आसा. तूं आतां मनोहर पर्रीकराचो विशय काडलो म्हण म्हणटा तुका हांव, जेन्ना 2009चे ताजे परस पयलीं आमचे रमाकांत दांगले जिखून आयला हय त्या इलेक्शनाक आमच्या मनोहर पर्रीकरान सगळो दक्षिण गोंय सामको पिंजून म्हणटा तसो काडिल्लो. तातूंत भितर इवन क्रिश्चन एरिया बाणावलेचे ते नुस्तेकारां मेळ, हाका मेळ, मागीर ते आमचे पारंपारीक वेळ्ळेचे जे आसात नुस्तेमार तांकां मेळ, अशें करून ताणें सगळ्या एकठांयल्यान सेम फॉर्मुला आतां ह्या फावटी प्रमोद सावंतान आयला. कारण तो बाणावली नुस्तेकारांक मेळ्ळो, हांगा मेळ्ळो, आमच्या कोलवोता वचून मेळ्ळो, वेळ्ळी तांगेले आयकून घेतले. सो एक पळोवपाक गेल्यार की ज्या तरेन हो आमचो मनोहर पर्रीकार प्रचार करतालो आनी ज्या सामकें ताकदीन करतालो, म्हणजे काल हांव उलयतना दामू कडेन उलयतालो की सद्याक प्रमोद सावंतान पांयाक भिगरी लायल्या भशेन दिसता म्हणून. सामकें जर म्हणपाक गेल्यार पिशा भशेन भोंवता जिखून हाडपा खातीर, अशे तरेची आहा. आनी हेच अशेंच एक तेंपार पर्रीकार करतालो. सो हाजो कितें फायदो जावपा आसा? कशें त्या टायमाचेर आमचे कडेन तेन्ना आमदार बी कमी आशिल्ले. आयज आमचे कडेन सालसडीन बऱ्यापैकी आमदार आसा. दिगंबर कामते सारको मनीस आमच्या बरोबर आहा, जावं आलेख सिकेर आमच्या बरोबर आसा. आनी अशे 40 आमदारांतले 33 आमदार आज BJP कडेन आसल्या कारणान आमकां आमदारान केल्लेली कामां, तेज्या बेजीचेर मतां आनी मोदी सरकारान केल्ली कामां अशी सगळे जर कंपेर केलें जाल्यार आमकां प्रत्येक मतदारसंघात जे काँग्रेसीक ज्यो पयलीं लीड मेळटाल्यो ह्यो खुबश्यो कमी आसतल्यो. आनी आमच्यो ह्या सालसडीन, हांव सावथ गोवाचे सगळे म्हणटा पूण सालसडीन जे 8 मतदारसंघ बऱ्यापैकी कुंकळे सुद्दां आमकां आमी लीड घेवपाक शकता अशे तरेचें आमचें काम चालू आसा. म्हणजे कुंकळे फकत एक जर कुंकळी बाजार एरिया सोडली, म्युनिसिपल एरिया सोडली, बाकी कडेन BJP खंय हें आसा थंय स्थान आसा? आतां कशें आतां सरकार असल्या कारणान लोक 100% कशे आसता लोक आमी पळयताले पयलीं आमच्या मतदारसंघात काँग्रेसीचो आमदार आसतालो तेन्ना लोक मातशे फाटीं सरताले आमदार बरोबर रावपा जाय म्हणून. तशें खूब कडेन घडटा. पूण आतां आमचे कडेन 33 आमदार असल्या कारणान लोक आमदार बरोबर रावता कितें कामां जावपा जाय, डेव्हलपमेंट जावपा जाय, हो एक प्लस पॉयंट आसता. आनी त्या खातीर लोकसभेक हें वोटींग पर्संटेज सदांच चड आसता. एसेंब्लीन वोटींग समज खूब कॅन्डिडेट बसता, वोटींग डिवायड जाता. पूण MP इलेक्शनाक आयज लोकांक पूर्ण खात्री प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीच जातलो जाल्यार आपलें मत आनी कित्याक पेडेर करुया. ह्या फावटीची नावेलीचेच जर पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसी वयच्यान फाटले खेपे काँग्रेसीचो आमदार आशिल्लो, मागीर फुडले ताणें तो कोण तो आमचो लुईजीन फालेर प्रचाराक एक्टीव ना. हांवें हें आसा तो हांवें हातूंक एक्टीव ना. चर्चिलान पयर एक स्टेटमेंट केलो की आपूण सेक्युलरच पक्षाक वोट दितलो म्हणून. आतां ताजेर कोण विश्वास दवरतात असल्यातली गजाल न्ही, पूण चर्चिली हातूंक ना, आमच्या इलेक्शनाक ना. अशें कित्याक लागून? तेंकाय कळोन चुकलां की BJP काय फायदो ना म्हणटा. BJP शिवाय आनी काय पर्याय ना. सो तेंकाय कळ्ळां. त्या खातीर तेय खंय तरी थंड आसा. कारण संपूर्ण गोंयभर खबर आहा आमची दोन्ही सिटां येतात जालीत, पूण आमचे 400 पार अशें म्हणटात ते सुद्दां आमचे जातले इतली गॅरंटी आहा. ते प्रमाणे आमचे गेले 1 वर्सासून काम सुरू आसा प्रत्येक स्टेटीन. हांव सुद्दां फाटल्या 1 म्हयनो म्हाकाय प्रवासी म्हणून तेलंगणा घातलेलो, ते सुद्दां हांव आमदार म्हणून थंय गेल्लो. थंय सुद्दां आमचे वोटींग शेअर वाडला. लास्ट टायम ज्या मतदारसंघात हांव आसलेलो ते वोटींग पडलेली तेच्या पेक्षा डबल वोटींग थंय पडली. ते कॅन्डिडेट जिखून आमचो MLA इलेक्शनाक, पूण वोटींग शेअर वाडला. सो हे जे मोदीजीन संपूर्ण देशभर केलेले कामाचो हो परिणाम आसा. साश्टीक लोकसभा इलेक्शनाक ह्या 8 मतदारसंघाक काँग्रेसीन प्रत्येक निवडणुकेक 55 ते 60 हजाराची लीड घेतल्या. सो ह्या फावटी ती लीड कितली आसतली दिसता काँग्रेसीची? सालसडीची त्यांची जी लीड आसा ती मार्जीन तेंचे थोडे आसतले. म्हणजे ह्या 8 मतदारसंघांत म्हाका दिसना की तेंचे ते एक 15-20 हजार लिटीज इतली तेंची खंय तरी उरतली. तांचे कडेन आप आसा बरोबर, आप बाणावलीक आप आसा, हातूंक वेळ्ळी दोगूय जाण आमदार आसात. आनी त्या ह्या जर मतदारसंघाक सामकें म्हणल्यार काँग्रेस आनी आप एकठांय आयल्यार अशी वाड जावपाक शकता. ना ते कशें आप बी जे आसा न्हू ते काँग्रेसीच सगळे ते टायमाचेर आप निवडून येयले ते
पण ते वोटर सगळे काँग्रेस येते का बीजेपीचे वोटर पण ते डिवायड जावचे ना, एकच पडटले. पहिले 2 कडे पडटाले, एक आपाक वताले, एक तरी आसतना थंय 7-8 हजाराची लीड काँग्रेस काडटालीच, इतले आसतना ना. पण कशें हे इलेक्शन हे डिफरंट आसा. हांव लोकसभेचे सांगता, लोकसभेचे ह्या इलेक्शनाक आमी जेन्ना भोंवता त्या प्रमाणे आमकां आमचे क्रिस्तांव भय आमकां मेळ्ळ्या. तांकां मोदीजीक जाय म्हणटा की डेव्हलपमेंट बरें काम करता अशें म्हणून. सो आनी तांकां खबर आसा समज जर गोंयांत समज आमच्या समज वोटींग आमकां कमी मेळ्ळी तर आसतना आमचो सरकार हो आसा, आमचो पार्लमेंटान आमचे मोदीजीचो सरकार आसतलो. सो डेव्हलपमेंट जर करतले जाल्यार लोकांनी बीजेपी बरोबर रावपाक जाय. कारण जर फंड्स सेंट्रलाचो जो मेळटा आमकां तेजेर आमचो आयज कितलेशे आमी डेव्हलपमेंट करपाक शकले. तो जर आमकां जर मेळ्ळो जाल्यार आमी आनी गोंय कितलेशे बरें सुंदर करपाक शकता. आनी त्या खातीर लोकांक खबर आहा की बीजेपी हो डेव्हलपमेंट करपी पार्टी म्हणून. स्कीम आमी केल्या लोकां खातीर, आयज स्किमी मेळटा कितलेशा लोकांक, आयज गृह आधार मेळटा, लाडली मेळटा, लाडली लक्ष्मी मेळटा, जाणट्यांक 2000 मेळटा. त्यो स्किमी बीजेपीन केलेली आसा, अजुनूय चालू आसा. केन्ना केन्ना 1-2 म्हयने लेट जाता पूण लोकांक मेळटा. लोकांक पूर्ण खात्री आहा बीजेपी शिवाय पर्याय ना म्हणून. उल्हास, तुका तो निमाणो प्रश्न म्हजो. तूं म्हणटा तुगेल्या सावथ गोंयांत पल्लवी जिखता, कितली वोटांनी? आमचो एक अंदाज आहा की 50,000 वोट्यान ती 50,000चे प्लस जिखता म्हणून. पण आमचे सांग्या, सावड्या, आमचे कुडचडे आहा, हे सगळे आमचे आसा तुजे कडेन, पण ते झगडी आसात ना. झगडी सुद्दां आसा ती इंटरनल. पण आमचे काही असे जे इश्यू आहा ते आमचे प्रमुख आमचे लिडर आहा तेंच्यानी वचून ते सॉल्व केल्ले कडेन आहा. ज्या मतदारसंघात खंय तरी एक नाराज कार्यकर्ता ताका सुद्दां वचून मेळिल्ले कडेन आहा पार्टीचे आमचे लिडर. इवन म्हाज्या मतदारसंघात सुद्दां आमचे नरेंद्रभाई म्हूण, सर्वानंद भगत म्हूण, CM म्हूण, सदानंद तांदवाडे म्हूण, हेंच्यांनी सुद्दां जे कोण अशे नाराज आहा त्या लोकांक सुद्दां आमी मेळिल्ले कडेन आसा. ते प्रत्येक मतदारसंघात सगळें जालें पळय. एक्स MLA आहा तांकां वचून मेळिल्ले कडेन आहा. जावं आमच्या मतदारांत सुद्दां आवरणांक सुद्दां मेळ्ळे आमी. जावं आमचे तेंचे ते फुटबॉल प्लेयर आसा तांकां वचून मेळ्ळे. नावेलीचे आमचे फादर आहा तांकां सुद्दां आमी मेळ्ळे. आमी सगळ्या धर्मांक घेवन वचपाक सोदता, त्या खातीर आमी सगळ्या लोकांक मेळ्ळे. सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. उल्हास म्हणटा तशें की ह्या फावटी भाजपान एक आपलो इश्यू हे धरला लायन ऑफ प्रचाराची, तो म्हणजे विकासा खातीर मतां दिवची अशें म्हणटा. तांकां खात्री आसा की ते म्हणटात की विकासा खातीर आमी जो कितें विकास केला ताका लागून ही मतां पडटली. आतां ती मतां पडटली काय पडचे ना हे 3 दिसांनी कळटलें, जेन्ना लोक आमचे वचून 7 तारखेर मतदान करतले. परत आमी ह्याच माध्यमांतल्यान जशें आमी सदांच तुमकां आव्हान जाता तशें हें करतात, खंयच्याय पक्षाचे हाका मारात, वोट मारात, पूण जो उमेदवार गोंयची बरें करतलो, जो उमेदवार गोंयांक लोकसभे खातीर सारको रिप्रेझेंट करपाक शकतलो अशा उमेदवाराक वोट करात. आनीक असो उमेदवार दियात की जाचे नांव सगळे हातूंत आमच्या लोकसभेक तांणी केल्लें काम पळोवन लोकांची छाती फुगून येवपाक जाय, असल्या उमेदवाराक तुमी वोट करचे इतलेंच हांव तुमचे कडेन मागता. आनीक सामको म्हत्वाचो तुमकां हें करता की सगळ्यांनी मतदानाक भायर सरचें, कोणेच घराक रावचें न्ही. आनीक मतदान हो तुमचो अधिकार, ताका लागून तो तुमी 100% ताजी पुर्तता करची, इतलेंच हांव मागता. आनीक सगळ्याक देव बरें कर म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.